कोणती नाव सांगू शकता? माझे नाव श्रीराम भट गोकर्णासून येतो. ही आता किती वर्ष झाली? आता 25-30 लगभग 25 वर्षाच्या वर झाले पूजा करपाक येता आणि विदेशीची लोक येतात, हांगातले लोकल येतात, उत्तर भारताची लोक सुद्धा येतात. हांगा हॉटेल कोण कोण करता सगळे येऊन पूजा करून वयता. आम्ही काल रात्री येऊन डेकोरेशन केले आणि सगळे बेलपत्ते सगळे गोकर्णासून आणले आम्ही. हांगा आता पूजा करता आणि नैवेद्य वगैरे करून रेस्टॉरंटात पूजा करून परत गोकर्ण वयता. सांजची गोकर्ण पावता. ही आता लिंगाची हांगाच्या नाही आहे, कशी कितें आसा? हांव खूब वर्सून पळयत आसा अशीच आसा. म्हाका हेजे बॅकग्राऊंड खबर ना, पण खूब वर्सांसून पूजा चालू आसा. थंय शिवाची तोंड आसा, थंय सुद्धा पूजा करता. थंय पूजा करून हांगा येता आणि रेस्टॉरंटान शिवाची लिंग पुसून आणि मूर्ती पुसून पूजा करता. आता खंयचे लोक येतात? खंयचे लोक येतात? हांगातले विदेशी लोक येतात, युरोपियन येतात, रशियन येतात, खबर ना आनी कोण कोण येता म्हणून. खूब फॉरेनर येता आणि नॉर्थ इंडियन येता, एक लोकल येता गोंयकार. एक तरेची फेमस प्लेस ही अशी बिचार फेमस आसा. हांव आतां 25 वर्स जालें हांव येता. शिवरात्रीक येता आनी परत वयता.